सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां जुआनिता वेगस हिच्या आत्म्याक तिसऱ्या वर्साचो उगडास करता. तशेंच फिलोमेना मस्कारेनेस हिच्या आत्म्याक तिसऱ्या वर्साचो उगडास करता. ह्या आमच्या भयणांक सासणाचें जिवीत पुनः जिवंतपण आमी मागुया. तशें मागूंक लायलां आयच्या दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता निजाना रिबेलो तिचे पासर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमचे पासून मरून पुनः जिवंत जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. मंगळ भयणीनो, आयज पवित्र सभा व्हडा दबाज्यान आनी संतोशान आंकवार मारीची भेट ही परब संभ्रमता. आंकवार मारिया आपले मावशे भयणीक इलिझाबेथीक भेटूंक गेली आनी तेचे वरवीं आंकवार इलिझाबेथीच्या जिवितांत जायती खुशालकाय आयली. आमी एकामेकाक मेळटा आनी भेट्टा तेन्ना दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आमकां सगल्यांक एकुरपेन वाडोवंक आदार मागुया. आनी आमी पातकी म्हण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पोरिदा देवा आनी तुमकां बाबूंनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मना चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सरस्परा देवा सर्वीचाराया सोर पविदा देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वय बापासो आमी तुका वाकांता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उज्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या कुसव्यान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरून आंकवार मारिये आपले मावशे भयणीक इलिझाबेथीक भेट दिवंक गेली. त्याच पवित्र आत्म्याचे चळवळीन आमी पेल्याच्या गरजांक पावूं आनी मारी भाशेन बरोबर सदांच तुजी मोहिमा वाखाणू. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सोफोनिया प्रभादाच्या पुस्तकांतले वाचप.
सोयनाचे दुवेन संतोसाची गितां गाव. इस्रायेला कुशालकायेन जोय जोय कोर. जेरुसल्याची तूं अनंतबरीत जा. सगल्या तुज्या कालसान कुशालकायेचे उलास सोड. तुजेर फर्मोण पडटलें तें सर्वेस्परान पयस केलां. तुजे दुस्मानांक ताणें भायर घाले. इस्रायेलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुसल्या विशीं उलोवन म्हणटलो, सियोना भियो नाका, तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो कुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर कुशालकायेन नादान तो नाचतलो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. म्हणुया, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारोप. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणाराच्या जोरींतलें. संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकानशेक पृथ्वीचेर तीं कळयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो, गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. उद्गाराक उबी रावा. सर्वेस्पराक जोय जोय. तुवें सोत मानलें देखून भागी तूं, आंकवार मारये. देवान तुका सांगलां तें सगलें घडोवन येतलें. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसता त्या एका शारान दोडवडान गेली. आनी जाकाराच्या घरान भितर सरून तिणें इलिझाबेथीक नमान केलें. इलिझाबेथीन मारेचें नमान आयकोना फुडें तेज्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी इलिझाबेथ
पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदोव आनी सोदोव तुजें कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोशी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोद मारलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोन्नेचे ताणें आपली दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सोक्ती दाखयता. काळजान गोड दोतोल्यांक दुस्पटायता. पदवीदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुलतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे सोस्तीक निते काळी केल्ली बासावणी पाळली तांणी विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो ही परब आयज आमी संभ्रमता आंकवार मारीची भेट इलिझाबेथीक आपले मावशे भयणीक. आनी ह्या दोनी वस्तुऱ्यांचेर मारयेचेर आनी इलिझाबेथीचेर आमी लक्ष घालता आसतना औचित्र कितें पळयता तें जावन आसा. दोगांय आपल्याच्या कुसव्यान बाळकां घेवन आसात. आंकवार मारिया पवित्र आत्म्या उद्देशी गोरवीस जाता, जाल्यार इलिझाबेथ जाणटी पिरायेर हे भुरग्याचें देणें तिच्या कुसव्यान रचूंक येवंक शकना. तरी आसतना देवाच्या देण्या वरवीं हे भुरग्याचें देणें तिच्या कुसव्यान येता. ही जावन आसा ओचोऱ्या आनी मिलाग्र तांचे सवें तांच्या जिवितांत घडटा. आनी मारिया जेन्ना आपल्या मावशे भयणीची खबर तिका गमता तेन्ना सगल्यो आडकोळ्यो पासार करून वेगळी वेगळी धावी दोडवाडून ती आपले मावशे भयणीची भेट करूंक येता. आनी सांगता ते भाशेन ही वाट जावन आसा खूब कश्टांची. सुमार 5 ते 8 दीस लागताले चलून ताकून येवंक जाय आसली. आनी वाटेर कसल्यो कसल्यो आडकोळ्यो, रानवटी जनवरां, खोळपी जमीण आनी हे दुसऱ्या दुस्मान रॉबर्स थंयसर वाटेर आसताले. हे सगल्यांक पार करून ह्यो आडकोळ्यो पार करून आपल्याच्या जिवाचें पळयनासतना ती आपले मावशे भयणीचे कुशालकायेन वांटो घेवंक तिका आदार दिवंक धांवी येता. 2 वस्तू थंयसर आंकवार मारीच्या जिवितांतल्यान आमी पळयता. ती जावन आसा पयले सुवातेर सगळे ल्हानविकायेन बोललोली आंकवार मारिया. येद्या व्हडलें भुरग्याचें देणें तिका फावो जालें. देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येवचो, जेजू कुसव्यान येवचो हें देणें तिका फावो जालें. गोरवान भरचे सुवातेर ती सगळे ल्हानविकायेन खालतीकायेन भरून आपल्या मावशे भयणीच्या आदाराक पावता. आनी ह्या ते माग्निफिकात जे म्हणलां आमी वाचलां तातूंत कोण बरी देव गोरविस्टांक काला उडयता आनी खालत्यांक ल्हानविकांक वयर काडटा हें मारिया आपल्याच्या तोंडांतल्यान आमकां सांगून दिता. आनी दुसरे सुवातेर आंकवार मारिया एक चाकोन्नीचें रूप घेता. सेवी चाकरी करपाक एक चाकोन्नीचें सगलें ल्हानविकायेचें चाकोन्नीचें निमाणें आसा जो जागो आसा तो घेता. आपल्याक व्हडलो जागो घेयना पूण निमाणो जागो
आपल्याच्या मावशे भयणीची सेवा करून सगळ्या उदारपणान आनी उक्त्या मनान ती हे वावर करता. म्हाका न्हू देवाची देणी तोरी आमच्या जिवितान आमी अनुभवतली वो मिलाग्री वचोरया आमच्या जिवितान आमी सोदतली वो मेळटली जाल्यार आमी मारयेची देख आमच्या जिवितान घेवंक जाय. सगळे ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन आमी दुसऱ्याच्या सेवेक आमी रावूंक जाय आनी मारये भाशेन सगळें उक्तेपण आमी दाखोड करूंक जाय. तेन्ना की आमी सगळ्या कोश्टांक आनी आडकुळींक केदे व्हडल्यो आमच्या आडकुळी जावं आमी फुडो करूंक आमकां देवाचें बळ आनी आदार मेळटलें. देव आमचेर आपल्याची दिश्ट घालतलो आनी आमकां वयर वयर उबारतलो. म्हणटच असल्या देण्यान आमी भरूंक आमकां सगल्यांक हे ल्हानविकायेचें सेवे चाकरेचें मन देवाच्या देण्याक उक्तें रावपाचें मन काळीज आमकां सगल्यांक मागून घेवया. भेटोनेक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा C30 पान 40 C32 पेज 42. Sorvespora deva Chicago Vanilla Moses म्हज्या बाबणे दो म्हज्या तुमचें बलिदान सौर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या आणि पवित्र विचाराच्या सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव मोगाच्या बापा बागेवन आंकवार मारीन आपले मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली. तशें मनान तुका आमची भेटवणी आनी ह्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदानांत भोगलोल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो कोरण्यो आमी भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची गाड जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वराका इबादात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सौर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सौर काळें सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नेकी आंकवार मारेक आमी नमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वन दिता तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पाकयलो. तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरो सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीस बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो गुड परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनो जेवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवणणारा आमची सरवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. हांव जेजूची कूड रगो शेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रिथमीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सुबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलीप मेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगल्या आदनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ताका तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बायक्योन चुसे, बायक्योन धूम दुता, बायक्योन दांतून आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमीन. मारे भाशेन आमी सगळे ल्हानविकायेन आमकांच देवाच्या आधीन करुया आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाडूंक मजत मागून जेजून शिकवलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत घोटाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बरभाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आगांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे नाराज बोट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमीन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सरवंडार पुनर्जीवन जालो जेजू आमच्या जिवितांत भितर स्वता मिलाग्री आनी उचोऱ्यां करूं सगळ्या विस्वासान ह्या सोमयाक येता ती सुभागी. सोमया म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझें नाव क्रिस्मसाच्या वेळार आमी गायन गावया. R20 पान 185 R20 पेज 185. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या प्रितीच्या बापा, आंकवार मारेच्या कुसव्यान आसतल्या तुज्या पुताक ओळखूंक जो हांव संतोसलो. आतां आमी शिवलोल्या संस्कारान त्याच तुज्या पुताक ओळखूंक आमची काळजां संतोश बरीं जाल्यान. हें तुजें प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाचीं सोर कोतुत्वां हांगा आनी स्वर्गार जेजूची आनी आमची माये बरोबर सगळीं तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक पावूं. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमची सोमया आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाच्या गायन आमी गावुया. नमान नमान मारी टी 30 आणि 7 पान 219 T 37 पेज 219.